हाय इष्टानो, कशे आहात तुम्ही? वेलकम टू आवर चॅनल गोवन कपल डायरीज. गोंयान एक अशें देवूळ आसा ज्या देवळाचो एकादशी दिसा खूप व्हडलो इम्पॉर्टन्स आसा. बिकॉज एकादशीक जर तुमी त्या देवळान गेले आनी तुमच्या मनाची इच्छा जी मागली जाल्यार ती इच्छा डेफिनेटली पूर्ण जाता. आनी तें देवूळ जावन आसा विठ्ठल रुक्मिणी देवूळ सांखळे हांगासर. तुमकां खबर आसा विठ्ठल हे देव कोण पळय ते? तुका तर खबर आसलेली? पयलीं आय डोंट थिंक सो. ताका लागून तुमकां सुद्दां तेणें तोच क्वेश्चन विचारलो. स्टार्टींग तुका खबर नासली. जेन्ना हांवें सांगलें तुका पळय तेन्ना कळ्ळें, रायट? येस. हय, सो खुबशे लोक अशे आसा तांकां खबर ना विठ्ठल देव म्हणजे कोण पळय तो. आनी लायक इवन आमी थोड्या जाणट्यांक विचारलेले विठ्ठल देव एक्चुली कोण पळय तो. आनी तेंचे कडसून जो रिस्पॉन्स गावलो की लायक विठ्ठल देव विठ्ठलूच, लायक हो एक देव आसा म्हणून. आनी एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन कांय खबर ना. पंढरपुराक वचून सुद्दां ती मनशां येयल्लीं आसा तांकां खबर नासलेलें. आनी तेन्ना हांव सरप्रायज जालो. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें विठ्ठल देव पळय हो कृष्ण स्वता. आनी जेन्ना पंढरपुराक जेन्ना येयलो पळय श्री कृष्ण तेन्ना ताका नांव गावलें विठ्ठल म्हणून. आनी तेज्या फाटली जी स्टोरी सुद्दां आसा. लायक तूं आतां तुज्या मनान तो क्वेश्चन येयलो आसतलो की लायक स्टोरी कितें, लायक विठ्ठल नांव कशें गावलें म्हणून. हय, तोच क्वेश्चन हांव तुका विचारपाक सोदतालें. म्हाका आन्सर खबर आसा, बट आमच्या ऑडियन्सांकूय कळपाक जाय की विठ्ठल देव एक्झॅक्ट विठ्ठल हे नांव विठ्ठल देवाक कशें पडलें पळय तें. आनी विठ्ठल नांव आसच्या पयलीं विठ्ठल देवाचें दुसरें नांव म्हटल्यार एक्चुअल नांव कितें पळय तें. आनी जर तुमकां स्टोरी खबर आसा जाल्यार आमकां कमेंट सेक्शनान बरोवन नक्कीच सांगा, कित्याक आमकांय कळटलें कित पर्यंत तुमकां सुद्दां खबर आसा. आनी लायक इवन डिफरंट कोणाचो ओपिनियन आसा, कशी स्टोरी आसा, सगळ्यांची स्टोरी कळटली. आनी जी स्टोरी आमकां खबर आसा पळय ती तुमकां पर्यंत आमी सांगता. सो कितें जाता जाणा, श्री कृष्ण, सो विठ्ठल देवाचें खरें स्वरूप आहा पळय तें श्री कृष्णाचें. जेन्ना पंढरपुराक येयले पळय तेन्ना जालो विठ्ठल. आनी विठ्ठल लायक विठेर उबो रावला म्हणून श्री विठ्ठल. आतां स्टोरी स्टोरी आसा. हय, स्टोरी येता म्हणटली लायक विठ्ठल वो विठेर कित्याक रावलो आनी लायक हय विठ्ठलूच नांव कित्याक गावलें. सो स्टोरी अशी. सो श्री कृष्णाचो एक भक्त आसलेलो आनी त्या भक्ताचें नांव आसलेलें भक्त पुंडलीक. आनी तो जेन्ना भक्त पुंडलीक आसता पळय तो स्टार्टींग ल्हानपणान श्री कृष्णाक खूब मानतालो आसता. आनी तेज्या घरा कडेन सुद्दां लायक खूब देवाचें ना देवाची पुजा बीन करताले आसता श्री कृष्णाची. पण जसो जसो ते व्हडले जाता न्हू पळय तशें तशें वायट संगत वायट संगत लायक सोरो पिवप, मस्ती करप, चोरी करप अशें लायक खूब ताका म्हणजे तो वायट संगतीक वयता. सो तेन्ना तो डिसायड करता की लायक आतां आपणें देवाची सेवा करपाक जाय. पूण ताका एक रियलायज जाता की देवाची सेवा करच्या पयलीं सुद्दां आपल्या आवय बापायची सेवा पयलीं करपाक जाय. आनी तो सर्टन थिंग्स